सर्गी संसारी सरपोडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या मान आणि महिमा सांगा म्हणूया आराधन तुका सौम्या हर एक दिबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे आसलो लेपोन तुझे लेपोन मनशा कडके नायलो पाताक मातीक सांडून मोनी साबून जियेलो ओंड्या रूपी मनशाक तुवे सांगात सो तुमच्या सदांच तेलो माननी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या हर एक दिबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या निमान्याच्या जीवनात मोगा मन्ना मंदिरो सेवेंची बीच सोरो पायशी सांचे दुले ओंडा वाईन मास्त्रगत कर तुझे कुडीन बदलो मोच्या उडा साकारात म्हणून सोम्या तुवे शिसाका देश देरो मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या हर एक दिबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या हालेलुया 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 मान अनुग्रह तुका महिमा तुका स्तुती तुका आराधन तुका ची तुका हालेलुया हालेलुया मुघलांची या पवित्र साक्रमेंटात परत तू खरोच जीव हजर आसाय आम्ही तुझी भुरगीं तुझे मुखार सरपडल्या तुझे हजरपण आम्ही ओळखून घेता तू देव मनीस जाल्लो
खरो देव म्हणले हे सत आम्ही ओळखून घेता तुझे मुखार आम्ही सरपडता तुका आम्ही आराधन करता तुका आम्ही नामान करता सोनिया आमचे संगी असो तू खरो देव जीव देव आमचे हरी एकल्याचे जीवित हरी एक घडी सोलो नसो तू देव आमच्या बगलेक तू रावताय आमच्या जीविताच्या हरी एका घडीतानी आमका तो पावताय आधार दिताय आमचे संगता तो रावताय या घडये तुझे हजरपण या बहु पवित्र साक्रामेंतान आम्ही ओळखून घेता तुझे मुखार आम्ही साष्टांग नमस्कार पडता तुका खालसा मनांत आराधन करता नामान करता पडल्या सगळ्या हप्त्यांत तुझी महिमा तुझी पदवी आमच्या जिवितान आम्ही अनुभव केल्या सगळ्या हप्त्यांत तू आमच्या संगत आसलोय आमचे जिवित सोलोन वेलाय मेटा मेटांक म्हणल्या बरी आमकां तुवें जतन घेतलाय सकड वाईटा वैगना अवघडांतले पिडेशिरांतले तू आमकां निवारलाय आमकां सांबाळलाय सोनिया त्या खातीर आमी तुका दिन वाजता तुका आमी स्तुती गायता तुका आमी आराधन दिता आज परत आमी तुजे लागीं परतता सोनिया आमचे संगी राव ओ मुकलो 1.5 घंटो तू आमचे संगत राव तुझे संगत वो थोडो वेळ आमी करशितना आमचे संगता तू राव आमकां हरी एक लागी तुझ्या कृपेन आशीर्वादान भर तुझो लक्षिल्यान अनुभव करूंक आमकां कृपा दी जशे मुरयेन तुझ्या पांयां दिमी घालन तुझ्या पांयां बसून तुझो स्पर्श बगलो त्याग बरी आमी तुझो स्पर्श बघूंक आमकां कृपा दी सोनिया आमच्या संगता तू राव आनी प्रत्येक जण या आराधनान वांटेली जावच्या हरी एका भाव भयणी हांगासर हजर आसल्या विशेष तरान विविध माध्यमां मारिपात या आराधनान वांटेली जावच्या हरी एक लागी तुझ्या पांयां आमी समर्पण करता सोनिया आज सबारांनी तांची देसावा मागणी आमच्या लागीं सांगल्या सबारांक ती मागोवंक विसरला सोनिया या सगळ्यांक तुझ्या पांयां समर्पण करता तुझी दैविक सकत कृपा या सक्रमेंटात या घडये हरी एकल्याच्या जिविता वाळून दी सोनिया आज आमी हांगासर तुका मान आराधन स्तुती करतना तुझी महिमा तुझी सकत आमी मागता नाका बगूंक दी सोनिया ताजे मोतीक समाधान सुद्द बरी भलायकी बरेपण दी तांचे संगत तू राव सोनिया तुका जाव मान आनी वगळा तुका जाव आराधन आनी स्तुती तुका जाव महिमा आता आनी सदा सर्वदा आमीन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Aradan tuka sumyanchis. Aradan tuka sumyanchis. Aradan tuka sumyanchis. Aradan tuka sumyanchis. Vandan tuka sumyanchis. Vandan tuka sumyanchis. Vandan tuka sumyanchis. Vandan tuka sumyanchis. Mahima tuka sumyanchis. Mahima tuka sumyanchis. Mahima tuka sumyanchis. Mahima tuka sumyanchis. Stuti tuka sumyanchis. Stuti tuka sumyanchis. Stuti tuka sumyanchis. Stuti tuka sumyanchis. Hoglav tuka sumyanchis. Hoglav tuka sumyanchis. Hoglav tuka sumyanchis. Pranipat tuka sumyanchis. Pranipat tuka sumyanchis. Hallelujah. 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 Mogal Bawan आणि बहिणीनो दिससो वांचेल जुआवसो आणि जुआव ताच्या शिसा सांगता उबो रावन आसलेल्या वेळार जेजू तेनेच्यान पाशा जाता आसतना जेजू थंय ताचे हात दाखोवन जुआव बाप्तिस्तान ताचो हात जेजू थंय दाखोवन म्हणली ती उतरां पळया देवाची शेळी पळया देवाची शेळी मोगाल भवन आणि बहिणीनो तीच देवाची शेळी मनशा कुळाचें पाप करतली ती शेळी ह्या बहुपवित्र साक्रामेंतांत आमचे मुखार आसा ह्या शेळयेन ताचें सगळें जिवीत आमचे खातीर वारयल्लें आमचे खातीर त्याग साक्रिफीस केल्लें आनी त्या मारिफात आमकां हर एकल्याकी जिवीत दिल्लें बरोवन ओमतोच्या मापान तें जिवीत दिल्लें आनी तीच शेळी ह्या बहुपवित्र साक्रामेंतांत आमचे मुखार खरेंच आजर आसा. इसाया प्रवादी अध्याय 50:3 वाक्य 7 या शेळये विशांत प्रवादकन सांगली उतरां ताका निष्ठुरायन चलयलो तरी तो खालतो जालो ताणें आपलें तोंड उगडलें ना मारूंक व्हरता तसले शेळये बरी लोवत आसलेल्या मुखार ओगस रावतेल्या बकऱ्या बरी
ताणें आपलें तोंड उगडलें ना आमचे खातीर त्या खुर्साक वेंग मारच्याक सकड तराचे अपमान ताणें सोंसलें, निंदा ताणें भोगली, ताची अवमर्याद केली जाल्यार मौनपणी शांतपणी सगळें बापाच्या कुशेक कालती मान घालून सोंसलें आमकां जिवीत दिवच्या खातीर, आमकां बाचावी करच्या खातीर, आमकां सर्गीचें शाश्वीत जिवीत जोन दिवच्या खातीर. मोगाल भावांनो आनी भयणीनो, ते देखून वाक्य इकरा म्हणटा, हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो, आपले जानवाय वरवीं तो संतुश्ट जातलो, नितीवन म्हजो सेवाक जायत्यांक नितीवन करतलो, तांच्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतलो. ते देखून हे सगळें ह्या शेळयेन भोगलें आमचे खातीर, आमच्या पातकाचो बोर, आमच्या अपराधांचो बोर ताचे वयर ताणें घेवच्याक, आमकां सुटका दिवच्याक, आमचें ओजें हाळू करच्याक, आमकां बाचावी दिवचे खातीर. आनी त्या देखून ताणें म्हणली उतरां माथेवाचें वांजेल अध्याय 25 आमी आयकोवची. कश्टांतल्यानो आनी वाजन वयतल्यानो म्हजेच अशी येया, हांव तुमकां विशव दितां. कश्टांतल्यानो आनी वाजन वयतल्यानो म्हजेच अशी येया, हांव तुमकां विशव दितां. मोगाल भवन आनी भयणीनो, सांबावलो कोरिंतकारां बरोवन पयल्या कोरिंतकारां बरोवन अध्याय 15 वाक्य 22 अशें म्हणटा, जशें आदांवतय सोमेस्त मरतात तशें क्रिस्तांतय सोमेस्तांक जिवंत उठयतले. आदांव पयलो आदांव, जेजू क्रिस्त नवो आदांव. पयल्या आदावांतय मरण आनी ह्या जेजू क्रिस्तांतय नव्या आदावांतय आमकां एकल्याक जिवीत सासणाक बालतात असलें जिवीत ताणें जोन दिलां. त्या देखून सांबावलान फिलिप्पीकारां बरोवन बरयल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्या 11 वाचतना तो म्हणटा, सैमान तो देव त्या देवपणाक लबदोन रावलो ना, खालतो जालो, विधेय जालो, खावने तावन कुर्सा बरयान. सगळें जिवीत ताचें देवाक समर्पण केल्लें, बापाक समर्पण केल्लें, मनशाकुळाच्या बाचावे खातीर. मोगाल भवनो आनी भयणीनो, आनी तीच देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. आजुनी न्हय एक पोटी बगार ससनाच्या ससनाक आमचे पाताक धुवन काडची, हर एक दीस हर एक घडी आमच्या पाताक धुवन काडची, आमकां हिमा परवीं धोवी करची. तीच शेळी, देवाची शेळी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे मुखार आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 9 म्हणटा, जेजूक थोड्या काळाक देवदूता प्रास ल्हान केल्लो आमी पळयता, कित्याक देवाचे उदार कुशे प्रमाणे ताणें सोमेस्त मनशां खातीर मोरान सोंसिजे आसलें. ताणें मोरान सोंसलें देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकुट जोडला तें आमी पळयता. त्या देखून हें सगळें मनशा कुळा खातीर सोंसल्या वरवीं, मनशा कुळा खातीर जीव दिल्ल्या वरवीं आज ताका मानाचो महिमेचो मुकुट लाभला. बापाच्या उजव्याक तो बसला, सर्गात संवसाराचो धनी तो, आनी आमची एकल्याची झर्ती करता मोगाचें न्हू. त्या देखून एक घडी आमचे दोळे धांपया. असल्या देवाच्या शेळये मुखार आमी बसून आसा. म्हजे आनी तुजे खातीर निंदा अपमान कुर्साचे मोरान सुसल्ली देवाची शेळी आमचे मुखार आसा. आमचेर हर एकल्याचेर नदर घालून आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आजुनी हर एक दीस म्हज्या आनी तुज्या पातकाचो बोर तो वयता. म्हाका आनी तुका सुडका दिवच्या, आमच्या पातकाच्या खतांतलें धुवन नितळ करता. ताची सकत पदवी महिमा आमी भोगच्या खातीर आनी आजुनी आमचे खातीर ही मारलेली विद्रूप जाल्ली शेळी जावन
अजूनही तो आसा. ही देवाची शेळी फकत आमचे खातीर आसा. आमचे खातीर ताचें जिवीत वारोवन आसा. आमकां परत आनी परत तें जिवीत सासणेक उदंड मापाचें जिवीत दिवचे खातीर. मोगाळ बाबा आनी भयणी, एक घडी ताचो मोग आमी साकिया. आमी कितलीं बागी, हांव आनी तूं कितलीं बागी आमचें ओझें घेवंक, आमचे कश्ट अनुभव करूंक, आमकां सुटका दिवंक, बचावी दिवंक आमचे खातीर ही देवाची शेळी आसा. अजुनी आमचो मोग करता. हर एक दीस हर एक घडी आमचो मोग करता. त्या मोगान आमकां सांबाळटा. आमचेर हर एकल्याचेर कुरपेची नदर घालून आमचे सांगतात. हर एक घडी रावता, हर एक घडी आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, केदें व्हरतें बाग म्हजें आनी तुजें, तें लागून एक घडी मौन पोनी ह्या देवाच्या शेळयेचो मोग आमी साकिया. मोगाचें न्हू, अनुभव करया. आमचें जिवीत ताच्या हातांत, ताच्या पांयांत आमी समर्पण करया. ताका आमी थँक्यू म्हणया. आमच्या काळजांत ताव न्हू, आमी एकसुरीनी आमचे खातीर ही देवाची शेळी आसा. सगळें आमचें सुख दूख, आमचे कश्ट पिडा शिडा, आमची बेजाराई, आमचो मानसीक वत्ताड, कितें सगळें आटेविटे आमचे भितर बगून आसा. सगळें ताच्या मोगाक आमी समर्पण करया. तो म्हणटा, कश्ट तेल्यानो, वचन वयतल्यानो, येया येया म्हजे सरशी, तुमचें वजें म्हाका दिया, हांव घेता, तुमकां नाका, म्हाका दिया. जेजू म्हणटा. देखून ताचो मोग आमी अनुभव करतना एक घडी आमी मौन बसया. आमचें संपूर्ण समर्पण ताच्या पांयांत आमी करया. आनी प्रत्येक जावन आमचे आटे विटे, आमची खंत हुस्को, आमची दूख पिडा शिडा, हें सगळें ताच्या पांयांत आमी समर्पण करून तो आसा. हांव एकसुरूनय देवाची शेळी म्हज्या बगलेक आसा. एक घडी त्या शेळयेचो मोगाचो अनुभव बगूंक जोडूंक आमी प्रयत्न करया. कीर्तन 140:5 वाक्य 10 म्हणटा, सर्वेस्परा सगळ्यो तुज्यो रचना तुका अर्गां दिवं, तुजी भक्त तुजी स्तुती करूं, तुजे राजवडकेची महिमा ते वर्णू, तुजी पदवी ते परगट करूं. तर ह्या कीर्तनकाराच्या उतरांनी आमी ह्या सोम्याची स्तुती करया. कित्याक आमी ताचे भक्त, ताची पदवी महिमा आमी ओळखून घेवया आनी ताका परगट मान करून आराधन स्तुती करून हें गीत आमी गावया. उबी रावया. आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रात्म्या, आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रात्म्या,
आराधन तुका दुनिया आराधन तुका सुमिया आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन आराधन तुका सुमिया आराधन तुका दुनिया आराधन तुका पवित्रत्म्या सृष्टी रचणारा आराधन तुका जीवित तारा आराधन तुका मनुष्य पोसणारा आराधन तुका देवा आमच्या बापा आराधन तुका काकुळतीच्या दर्या आराधन तुका मोग सगोरा आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका दुनिया आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया सुमिया आराधन तुका पवित्रत्म्या दैविक सुडबोंडारा आराधन तुका आमच्या तारोका आराधन तुका सर्गीच्या नीतीदारा आराधन तुका देवाच्या पुता आराधन तुका जिसू ख्रिस्ता आराधन तुका मोर्येच्या पुता आराधन तुका आराधन तुका सोमिया आराधन तुका सुमिया आराधन तुका दुनिया आराधन तुका दनिया आराधन तुका पवित्रत्म्या पवित्र आत्म्या आराधन तुका मसतदारा आराधन तुका भुसवूनगरा आराधन तुका देण्याच्या दातारा आराधन तुका कृपेच्या सरी तू आराधन तुका स्वतःच्या आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका सोमिया आराधन तुका दनिया आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका सोमिया आराधन तुका सुमिया आराधन तुका दुनिया आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका पवित्रत्म्या Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बशी आम्ही मोगाल भवन आणि बहिणीनो जुआं बाप्तिस्ताक उगडापें गेल्लें कोणाक तो पवित्र स्नान दिता आनी कोणाचेर पवित्र आत्मो देंवता तो देवाचो पोवतो मेसिया म्हणलें ताका आदी म्हाका उगडापें जाल्लें आनी केदाळा जेजू पवित्र स्नान घेवंक आयलो उदकाक देवलो आनी वयर येतना पवित्र आत्मो देवलो आनी जुआं बाप्तिस्त जेजूक देवाचो पोवतो म्हणलें तें ओळखून घेता मात्र न्ही आनी तो साक्ष दिता आनी त्या देखून जुआंच्या वांजेलांत तो म्हणटा कोणाचेर पवित्र आत्मो देवलो देखतलोय म्हण सांगलें तोच देवाचो क्रिस्त आनी तो म्हणटा हांवें देवलो पळयलो आनी आतां हांव साक्ष दिता तोच देवाचो क्रिस्त म्हणलें हांव साक्ष दिता म्हणालो मोगाल भवन आनी भयणीनो आमकांय अरी एकल्या की
देवाच्या ह्या शेळयेक लक्षिल्ल्यान अनुभव करूंक आनी ह्या शेळयेक साक्ष आमी दिवंक जे कितें अनुभव आमी जोडला आमी सोडटा तो हेरां सांगात वांटून घेवन ह्या शेळयेक साक्ष दिवंक आमकां एकल्याकी आपोवन दिला. माथ्यो वसोवांचेल अध्याय 10 वाक्य 20 आनी 7 म्हणटा, हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उजवाडां सांगा आनी तुमकां गुठान सांगलां तें तुमी पाक्यार गाजया. आनी ताका कितें आमी वैयक्तीक थरान अनुभव केला त्या वैयक्तीक जाग्यार बसून मागण्या मारी पाद कितें तो अनुभव आमी जोडटा आमकां ताणें कितें उगडापें केलां कळीत केलां तें आमचे खातीर मात्र न्ही मोगाचें न्हू. आमचो अनुभव आमी वांटून घे जाय, आमचो अनुभव हेरांक सांगा जाय आनी त्या मारी पात हेरांनी दैवीक स्पर्श सोमयाचे भोगच्याक आमी प्रयत्न करूंक आसा मोगाचें न्हू. आमी वावर करूंक आसा आनी हें आमचें एकल्याचें मिसांव. माथ्यो वसोवांचेल अध्याय 20 आनी 8 वाक्या 19 आनी 20 कितें म्हणलें सोमयान, वसा आनी सोमेस्त पोरजांचे सीस करा, हांवें तुमकां दिल्ल्यो 6 आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदां काल संवसाराच्या आखेर पर्यंत तुमच्या सांगाता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. त्या देखून सोमयाची आज्ञा सिसांक आनी सिसा मारी पात आज आमकां एकल्याकी आमी जोडलेलो अनुभव आमकां मेळ्ळलो अनुभव हेरांक वांटून घेवंक मोगाचें न्हू. आज आमच्या कुटुंबाचेर आमी नदर घाली जाल्यार, आज आमच्या भुरग्यां बाळांचेर आमी नदर घाली जाल्यार, आज आमच्या युवा जनांचेर नदर घाली जाल्यार आज क्रिस्ताक साक्ष दिवचें, क्रिस्ता विशान उलोवचें, क्रिस्ता विशांत परगड करचें. आज मलगडी प्रायवंत सोडल्यार आज भुरगीं तरणाट्यांनी मस्त उणें मोगाचें न्हू. कित्याक तो अनुभव ना, अनुभव जोडूना, अनुभव मेळोना. आनी त्या देखून आज सोमया विशांत 2 शब्द सांगूंक, सोमया विशांत जोडलेलो अनुभव तो परगड करूंक कोणायकी साध्य ना. आमी मस्त कश्टात हांव कित्याक आमचे लागीं आसची जाणवाय मात्र, आमचे लागीं जावं बरो बायबलाचें आमी वाचलें आनी कोणें सांगलें ती जाणवाय, पूण म्हाका वैयक्तीक थरान सोमयाचो अनुभव जाला गी, सोमयाचो अनुभव हांवें जोडला गी, तोवळ मात्र हांवें धैर्यान 4 शब्द उलोवयेत, 4 शब्द दुसऱ्यांक सांगयेत. ओ देव, नीज देव, जिवो देव, जिवंत देव, देवाची शेळी म्हणलें आमी तोवळ मात्र परगड करूंक साध्य मोगाचें न्हू. जुवांवच्या वांजेलांत समारियाची स्त्री त्या बांय लागीं उदक व्हरूंक आयिल्ली, त्या दनपारांच्या वेळार जेजूय थंय पावुल्लो आनी सुरवेर जेजू आनी तिचे मदलें संभाशण, जेजूची वळख नातली, जेजूचो अनुभव तिका नातलो, पूण अंतांनी कशें जेजूक ती लागीं येता, कशी जेजूक ती समजोंक शकता, कशी जेजूक ती भोगोंक शकता आनी ताच्या उपरांत धांवून वचून तिणें वचून सगळ्यांक सांगलें, आळे म्हाका मेळ्ळो, म्हाका तो मेळ्ळो, हांवें अनुभव सोडलो, मेस्सिया येया. आनी जायत्या जाणांक आपोवन आयली, तिका आयकल्लें, तांचे थंय उर्बा चडली, कोण तो, आमी पळय जाय, आमी अनुभव जोडी जाय. 6 जाणांक ती घेवन आयली. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आज आमी आमच्या दिसपट्या जिवितान आमकां वैयक्तीक तरान मेळिल्लो अनुभव वांटता आसतना हेरांकी एका तरेची उर्बा सरता मोगाचें न्हू. कोण तो, कितें हांवें अनुभव करी जे म्हणली ती आशा उब जाता मोगाचें न्हू. तोवळ मात्र तांणी येवन जेजूचो अनुभव जोडूंक प्रयत्न साध्य मोगाचें न्हू. तो कोडकार जेजू लागीं येवन म्हणालो, तुका खुशी आसा जाल्यार म्हाका नितळ करूंक साध्य. जेजू म्हणालो, म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. आनी तो नितळ जालो. सोमयाचो ताणें स्पर्श अनुभव भोगलो आनी जेजून कितें म्हळें, कोणाय कडेन वचून कांय सांगा नाका, खंय वचून कितें उलयनाका. पूण तो अनुभव जोडलेलो गेलो, सगळ्यान इतल्यान वचून जेजू विशां उलोवंक लागलो, जेजू विशां सांगूंक लागलो, आनी हांवें बरेंपण जोडलां, ताचें हांव तो मेस्सिया. आनी जेजूक खंय वचोंक जायनातलें, कित्याक लोक हारीन येवंक सुरू जालो, कित्याक असल्या
साक्षी असलो साक्षी जिवीत असो अनुभववंत असताना सभाजन थंयसर येवंक लागले. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज आमी तूं ह्या सोमयाच्या पांय तळ आमी आसा मोगाचे न्हू. आमी सोमयाक आमच्या उतरांनी पयलें साक्ष दिवंक आसा. आमी आमच्या जिवितांत जोडलेलो अनुभव आमी वांटून घेवंक आसा मोगाचे न्हू. आमचें तोंड उक्तें जावंक आसा. हेरांक सोमयाचो स्पर्श आमी दिवंक आसा. कोण आमकां मेळटा, कोण आमकां भेटता तांचे कडेन हर एक लागीं सोमयाची वळख दिवंक आसा. प्रत्येक जाण आमच्या कातोलिकांक आमच्या मदेंत साबार जाणांक सोमयाची वळख ना, स्पर्श ना. तसल्यांक सोमयाक लागशिल्ल्यान बगोवंक आमी प्रयत्न करूंक, कुमो करूंक आसा. हे आमी करूंक आसा मोगाचे न्हू. सोमयाक आमी साक्ष दिवंक आसा. आनी त्या देखून पयलें आमी अनुभव तो सोडूंक आसा. त्या देखून परत एक घडी आमचे दोळे धांपया. आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमी सांगलें देवाची शेळी आमच्या मुखार आसा. देवाच्या शेळये मुखार आमी आसा. आमचे खातीर जिवीत दिल्ली. आमी त्या सोमयाचो स्पर्श आमी भोगया मोगाचे न्हू. म्हाका आनी तुका ताणें आपयला मोगाचे न्हू. ताणें आनी कोणूय न्ही, जेजून हो एक अवकाश आमकां दिला. आमच्या जिवितांत हर एक पटी, हर एका हप्त्यांत हांगा येवंक, ताच्या पांय तळ बगूंक, बसोवंक आनी इल्लें इल्लें ताका बगूंक. कशें समारीच्या स्त्रियेक मेटांक अंताक जेजूचो अनुभव जालो, आमकां एकच पटीन जायना तें कश्टांचें. पूण आमी हर एका हप्त्यांत ताच्या पांय तळ येवन बसून आमकांत ताका समर्पण करतना, आमच्या जिविताचेर नदर घालतना आमी मेटांक हंतांनी आमी इल्लो इल्लो अनुभव स्पर्श आमी जोडूंक शकता मोगाचे न्हू. त्या सोमयाक लागीं येवंक, ताका आमचो जावन घेवंक आमी शकता. आनी तवळ आमी धैर्यान तो अनुभव हेरांक वांटूंक शकता. हे म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत चड आनी चड जावंक आसा मोगाचे न्हू. आनी त्या देखून आमचें जिवीत परत त्या सोमयाक आमी समर्पण करया. ताणें आमकां आपयला, ताचो स्पर्श ह्या घडी आमी बगया मोगाचे न्हू. स्पर्श आमी बगया. हो जिवो देव त्या समारियेच्या स्त्रियेक स्पर्श दिल्लो, त्या कोडकारांक स्पर्श दिल्लो, त्या कुरड्यांक ताचो स्पर्श दिल्लो, थंगांत उगडाप गेल्लो. तसो सोमी जेजू क्रिस्त हांगासर आसा. देवाचो पूत, देवाचो क्रिस्त आमचे मुखार आसा. तर आमी ताचो स्पर्श बगूंक आमी प्रयत्न करया मोगाचे न्हू. आनी आमकांय उतरांनी ताका साक्ष दिवंक, ताका परगट करूंक, तें आमचें मिसांव पवित्र स्नानाचें, प्रभातपणाचें तें आमी जारी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण त्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाचे न्हू. आनी गव्या गीत नी नन्ना कार्य दे देवा, पान नंबर 132 132. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲು ಆಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಆಲೇಲು
Alleluia. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ. Alleluia, 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 Alleluia. ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು, ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು. ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು, ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು. ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು, ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ, ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ. ನಿನಗಾಗಿ ಈ ಜೀವದೇವಾ, ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವಾ. ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವದೇವಾ, ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವಾ. ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವಾ, ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆದು ದೇವಾ. ನಿನಗಾಗಿ ನಾವು ಓಡುವೆ, ನಿನಗಾಗಿ ನಾವು ಓಡುವೆ, ನಿನಗಾಗಿ ನಾವಾಡುವೆ, ನಿನಗಾಗಿ ನಾವಾಡುವೆ. Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Glory, Jesus. Thank you, Lord Jesus. आमका हर एक लगे तुझ्या सक्तीन कृपेन भरलाय सोम्या. आमचे मरीपादाच्या पा अद्भुतान तू करताय सोम्या. तुझ्या नावाक महिमा देऊन तुझी स्तुती गावंक, तुका साक्ष दावन उतरान तुका प्रगट करून तू आमका कृपा दिल्या, फोव केल्या, आमच्या संगत रावल्या, आमच्या जिवितान तुझो स्पर्श अनुभव दिल्या खातीर सोम्या आमी तुका अर्घ दिता. दिन वाजता सोम्या तुझे खातीर जिवंक आमकां कृपा दी, तुझे खातीर जिवंक आमकां बॉल दी, तुझे खातीर मरोंक आमकां सकत दी सोम्या. त्या दिशेन मुखार वचूं तुझे खातीर निमान श्वास आसता पर्यंत तुझे खातीर जिवंक आमकां आदार दी सोम्या. सोम्या तुका जावं आराधन, सोम्या तुका जावं स्तुती, मान, होगळाप, महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग भावान आणि बहिणीनो, आम्ही गायलेल्या एकांताराचे आमच्या बाबा जॉनान गायलेले निमाने चारान ताजी उतरां परत एबडी हांव सांगूंक आशेतां. निनಗಾಗಿ ಈ ಜೀವ ದೇವ, ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವ, ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೇನು ದೇವ. ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಓಡುವೆ, ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಸಾಯುವೆ.
मोगाचेनो ह्या जिवितांत निमान स्वास आसता पर्यंत हांव तुजे खातीर जियेता, तुजे खातीर हांव धांवता, तुजे खातीर हांव मोरता, मोरोंकी तयार आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमकां क्रिस्तांवांक खाली उतरांनी मात्र साक्ष दिवंक न्ही, आमच्या जिविता मारी पाती सोमयाक साक्ष दिवंक आमकां आपयलां. आनी प्रत्येक जावन मुखले दीस, मुखलीं वर्सां कशीं आमी नेनाव आनी आतांत आमच्या देशाचेर आमी नदर घाल्यार हेने तेने क्रिस्तांवांक दोनी कोस्टूचे फाटल्या वर्सांनी सुरू जाला. आनी ह्या वर्सा नव्या वर्सा सुरविल्ल्या दिसांत हांव न्हू आमकां आयकूंक मेळटा, नव्या वर्सा दिसा छत्तीसगड राज्यांत क्रिस्तांवांचेर, क्रिस्तांव इगर्जीचेर, याजकाच्या वस्तेकाराचेर दाड घाली. हजारो लोक येवन दाड घाली, क्रिस्तांवांक धर मारलें आनी हाली सगळी देसवाड केली मोगाचेनो. पूण एक संगत हांवें आदल्या पटी सांगलां हांव नेना, पूण हांवें सांगली एका मालगड्या पाद्रापा लागीं उलयतना हांवें सांगली उतरां इतलीं, तांणी इगर्ज नाश करियेत, आमची इमाज्यो नाश करियेत, पूण आमचे थंय आमचे भितर आसल्या क्रिस्ताक नाश करूंक कोणा वरवीं साध्य ना. त्या जेजू क्रिस्ताक नाश करूंक, तो भावार्थ नाश करूंक कोणाय वरवीं साध्य ना मोगाचेनो. त्या देखून हांवें आमचे भितर तो अनुभव, आमचो तो भावार्थ, तो जीव आसा जे सकत ती आसा जंय मोगाचेनो, हें गरजेचें. आमी न्ही केवळ उतरांनी बगर आमच्या जिविता मारी पात त्या सोमयाक साक्ष दिजे. त्या आदिवास लोकान मार केले पूण तांचो भावार्थ तो घट मोगाचेनो. थोड्या वर्सां पयलीं ओरिसाच्या कंदामालांत त्या क्रिस्तांवांनी भोगिल्ले दगदनी कश्ट इतले आनी तितले न्ही, पूण त्या कश्टा वेळार तांणी दिल्ली साक्ष, तांचे जिवाची साक्ष, तांचे जिविताची साक्ष, तांच्या रक्ताची साक्ष. आनी त्या देखून आजुनी तो भावार्थ जीव आसा, भावार्थ चड आनी चड परगट येता आनी सबाज जाणां क्रिस्ताक वेंगूंक मुखार येतात. कित्याक जिविताची साक्ष, रक्ताची साक्ष त्या लोकांन थंयसर दिल्ली मोगाचेनो. आज एका लेखान आमकांय त्यात जिविताक आपोवणें आसा. हें क्रिस्तांवांचें जिवीत आमी तयार आसा जे फाल्यां कश्ट दोगदोनी आमकां आयली, भावार्थ सांजचो धांवचें न्ही कश्टां खातीर. म्हाका बाबाचो पुस्तक, दुसरो पुस्तक अध्याय 7 वाक्य 1 तो हांव वाचलें. लांब अध्याय, ती आवय आनी 7 पूत, तांकां तें आडवरलेलें दुकरां मांस खावंक, तांचेर वत्ताड घालन खायनातल्या खातीर तांकां कैद केल्लें आनी त्या राय मुखार आनी थंयसर तांकां उबे केल्ल्या वेळार आनी तांचेर इतलो प्रेशर घालतात, तुमी केल्यार आमकां सोडटा हांव. आनी असल्या घडिता वेळार त्या भावांनी, त्या आवयन दिल्ली साक्ष आमकां हर एकल्याक एक देखी बरयत. तो अध्याय वाचतना केदाळे मोगाचें म्हाका म्हजी एका तरान लो आंगाचे उबे रावता. हें कशें साध्य जालें त्या भावांक, त्या आवयक, त्या देवा खातीर, नीज देवा खातीर, एका जिव्या देवा खातीर कशें साक्ष दिवंक तांचे वरवीं साध्य जालें, तांचो जीव दिवंक कशें साध्य जालें. वाक्य 2 म्हणटा, भावा मदल्या एकल्यान म्हणली उतरां, तूं आमचे कडेन कितें, आमचे कडेन विचारून आमचे कडचें कितें जाणा जावंक सोदताय. आमच्या पुर्वजांचे कायदे मोरच्या प्रास आमी मोरोंक तयार आसा. ते कायदे मोरच्या बदला आमी मोरोंक तयार आसा. आनी वाक्य 21 त्या आवयची उतरां, आवयन म्हणली, तुमी म्हज्या गर्भांत कशें उत्पन्न जाल्यात म्हूण हांव नेना. तुमकां स्वास आनी जीव दिल्लो हांवें न्ही, तुमच्या मदल्या हर एकाथंय आसलेल्या मूळ धातूची वेवस्था केल्ली हांवें न्ही. मनशा कुळाचो आराम केल्लो आनी सर वस्तूंचें उत्पन्न केल्लो सृश्टीचो रचणार आपल्या दयेन तुमकां स्वास आनी जीव परतून दितलो. कित्याक ताच्या कायद्या पासून तुमी तुमच्या जिवाची पर्वा करिनात. त्या आवयन उत्तेजन दिवन म्हणली ती उतरां आनी तांकां मोरोंक देवा खातीर, निसा देवा खातीर. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, आज आमचोय भावार्थ कितलो, आमची परिस्थिती कितें, आमी खंयसर आसा ह्या विशयान दिल्लेचें चिंतचें, नियाळ करचें परतून आनी परतून बरें. त्या देखून माथेवाच्या वांजेलान अध्याय 10 वाक्य 20 आनी 8 जेजो म्हणटा, कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकात, कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे नात. बगार कूड आनी आत्मो दोनी येमकोनांत नाश करूंक शकतल्याक भियेया.
देखून आमी बियेजई एकल्याक मात्र देवाच्या शेळयेक राज पदवी महिमा ताची ससनाच्या ससनाक ताका आमी एकल्या बियेजईसून आमी दुसऱ्यांक कोणायकी बियोन कांगाल जायचे म्हणना. आणि त्यात अध्ययन वाक्य 30 म्हणटा तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड ताणें मेजून दवरल्यात आणि ती एक केस ताच्या अपेक्षेवेने झाडाना. मोगाल भवन आणि बहिणीनो त्या देखून इसाईया प्रवादी अध्ययन 41 वाक्य 11 म्हणटा पळय तुझे रागान पेटले सगळे लजेक पडतले आणि अकमान बघतले. तुझे कडेन लढाई करतल्या मनशाचो नाश जातलो आणि ते नापायस जातले. तुझे विरोध रावलेल्यांक तूं सोशी जाल्यार ते तुका मेळचे ना. तुझे कडेन झुजतात ते नाश जातले. भिये नाका हांव तुका आदार दितलो. त्या देखून वो आमचें बळ वो आमची सकत मोगाचेनो. त्या देखून आज ह्या सुमया कडेन आमी रियेकल्यांनी मागा जाय मोगाचेनो. आमच्या दिसपत्या जिवितांत आमी भियोवचे कंगाल जावचे न्ही. सुमी आमच्या बगलेक आसा ताची उतरां संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सवें आसतलो. तर आमची जिवीत ताका आमी दिवया मोगाचेनो. समर्पण करया. आमचो भावार्थ थीर कर. आमकां बळवंत कर. तुजे खातीर जियोंक तुजे खातीर मोरोंक समेत गरज पडल्यार आमकां आदार दी सांगात दी. त्या धैर्यान आमकां बरो. त्या आवयक 7 जाणां बुतांक दिल्ली ती कृपा सकत धैर्य आमचे ते रस म्हणून त्या सुमया कडेन आमी मागया मोगाचेनो. आनी गावया गीत भिये नाका म्हज्या बाळा एक कोरस आणि 1-4 आमी हें गीत आमी गावया मोगाचेनो. आनी ती कृपा ती सकत ह्या देवाच्या शेळयेंत हांव आमचे खातीर ताचो जीव देवाक समर्पण केल्ल्या देवाच्या शेळये कडेन आमी मागया. आनी जुवां बाप्तिस्ता बरी आनी सक्कड सांतीने बरी आमच्या की फुडें गेल्लीं तांणी रक्तान ह्या सुमयाक साक्ष दिल्या. तर आमी आमच्या जिविता मारिबार ह्या सुमयाक सदांच साक्ष जावन रावोंक ताका आमी परगट करूंक. वो आमचो सोमी ही आमची देवाची शेळी ही आमी उक्त्यान परगट करूंक तोचो सोमी आमकां बळ कृपा दिवन दी म्हणून हें गीत आमी गायता आसतना ती सकत कृपा आमी मागया मोगाचेनो. पान संको 114 उभी रवी आणि समर्पण करूया. भिये नाका मोच्या बाळा आसाय तूं मोच्या पायांतळ. भिये नाका मोच्या बाळा आसाय तूं मोच्या पायांतळ. मुखार तुस धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगा. मुखार तुस धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगा. बे तुका दिसताना कंत तुका भोगताना. बे तुका दिसताना कंत तुका भोगताना. एक सुरो आसून कोणूच नसताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीस सनसोना. हांव केदीस सनसोना. केदीस सनसोना. केदीस सनसोना. हांव केदीस सनसोना. भिये नाका मोच्या बाळा. भिये नाका मोच्या बाळा आसाय तूं मोच्या पायांतळा. आसाय तूं मोच्या पायांतळा. मोगाल भवन आणि बहिणीनो तो सुपवितत्मो आपोस्तलांचे देवलो धैर्यान बरोवन ते वचून जेजूक परगट करूंक लागले. जेजूक साक्ष जावंक लागले. तांकां कैद करून भितर घाले बंदडेन. जेजूच्या नांवान शिकयनाये जेजूच्या नांवान उलयनाय म्हणलें ताकी दिली. पूण ते कितें म्हणाले
आमी आयकल्लें आनी आमी पळयल्लें तें सांगनासतना आमी वोगीच रावचें कशें आमी कोणाक काळजाय मोगाचे न्हू आमी ह्या सुमयाक काळजाय तो आमचो धनी आमी आयकल्लें आमी बगुल्लें आमी ताका साक्ष दिवंक आसा एंत देवाचें उतार आमकां बोल दिता सकत दिता तर हें देवाचें उतार आयकूंक देवाचें उतार आमची सकत आमचें बोल जावन घेवंक आमी प्रयत्न करया तीच पवित्र आत्म्याची मजत कृपा सकत आमचें देवोन दी आमी आयकूनचें देवाचें उतार आमकां समजोवंक देवाच्या उतरां मारिपात ह्या शेळयेचो अनुभव जोडूंक आनी ताका आमच्या जिविता मारिपात उतरां मारिपात आमी साक्ष रावन कृपा आमी मागया. मोठें गीत आमी गायन करया. पान संको 107. पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये बापाच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये बापाच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये जेजूच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये जेजूच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये सताच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये सताच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये पवित्र आत्म्या मोचेर देवोन ये पवित्र आत्म्या मोचेर देवोन ये. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता 16 अध्याय 33 वाक्य मुझे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. देवाचें उतार हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. आज नव्या वर्साच्या ह्या वक्ता आसतना आमकां हर एकल्यांगी संतोश बरी जायची म्हणली आशा आमकां हर एकल्यांगी आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच. त्या देखून ह्या खंत बेजाराय येता न्हू हांवें ह्या वर्सा कशें भायर येवचें. जेजू म्हणटा ह्या संवसारांत खंत बेजाराय आसतलीच हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. तर सोम्या जेजून खंयच्या रितीर हें जैत व्हरून म्हाका तुका शांती दिवंक तो आशेता ह्या विशयांत आमी एक मोठो नियाळ आमी करता. मुखल्या दिसा कंटिन्यू जात जाल्यार खरी आमी पवित्र पुस्तकांत आमी जाणाव सांजुवांच्या 16व्या अध्यायात 19वें वाक्य म्हणटा तुमी संवसाराचे जावन आसल्या जाल्यार संवसार तुमकां आपलेच म्हूण लेखून तुमचो मोग करतो पूण तुमी संवसाराचे न्हय. हांव तुमकां विसरून काडल्या देखून तुमी संवसारांतून मेकळे जाल्यात. हेच खातीर संवसार तुमचो द्वेश करता. साकोर आपल्या धनया प्रास व्हरतो न्ही म्हूण हांवें सांगलां ताजो उगडास दवरा. म्हाका ताणें दग दिलो जाल्यार तुमकांय ते दग दिताले. हांगासर एक स्पश्ट संदेश आमच्या मुखार. मुस्तपुटे आमी पळयता अन्याय अनीत करतले खल गम्मातार आसात. आसूंक पुरो कितल्या गम्मातार आसात ते थंय जाणात. तरी पूण आमकां तें पळोवंक दिसता ते वर्त्या संतोर आसा आमकां मात्र कित्याक अशें म्हणलें. पवित्र पुस्तक असं म्हणटा तुमी म्हजो पाट लावदारी देखून तुमकां दगदवणी आसचीच तुमकां खंत बेजारे आसतलीच.
पदऱ्यापण आराधना वेळार सांगलें थंयसर अशें घडलें क्रिस्तांवांक दग दितात हें साहस उडास्तोर हें आमचें पार्ट ऑफ लायफ म्हणून आमी वळखून घेवंक शिकना जाल्यार आनी कशें ताजे वयर सयत व्हरचें म्हणून आमी शिकना जाल्यार आमकां कश्ट आसात. त्या देखून दर्यांत पडल्या उपरांत थंयसर लारां येतात, व्हड मसली येता, या थंयसर कितें पुरा उपाद्र घडतात. हाचें पुरा दर्या त्या काय म्हणटात दर्यांत पडून उपेत आसतना सास एक तुवें उपेय जाय नाल्यार बुडोवन मरा जाय, दोना पैकी एक. क्रिस्तांव जाल्या उपरांत जेजूचो पटलाव केल्या उपरांत हें खंत बेसाराय इज अ पार्ट ऑफ लायफ. आमच्या जिविताचो एक अंग म्हणलें हांवें तुवें उडास दवरूं जाय. तरी पूण ह्या विचाराचेर स्वामी जेजू म्हणटा हांवें तुमकां सांगलां तुमी हांवें जैत वेलां तुमी जैत वरी जाय, जैत वरी जाय. पवित्र पुस्तक म्हणटा सांजोवच्या 16व्या अध्यायान 21 वाक्य म्हणटा प्रसूत जावंक तयार जाल्ली स्त्री प्रासूतपणाची घडी आयल्या म्हणून दूख भोगता, पूण ती भुरग्याक प्रसूत जातच संवसारार एक नवें भुरगें जल्मालां म्हूण संतोशान आपल्या कश्टाचो उगडास विसारता. एक ओपारेनी सांगलें स्वाभावीक तूं क्रिस्ताचो पटलाव करता आसतना सथानितीन जियेत आसतना कश्ट एक स्वाभावीक जावन ताचे सांगात आसात. आनी हें नासतना म्हाका तुका जिवंक जायना. जर तर आमी अन्यायनीत धगलबज मोस आनी उरल्या पुरा संगती करता जाल्यार संवसारीक रितीर तुवें संतोशान जियेत. पूण खेदाळा हांवान तूं जेजूचो पटलाव करता एका प्रसूत जावच्या स्त्रिये बरी हांवान तूं कश्ट दूख भोगता. तरी पूण भुरगें जल्मल्ल्या कुडलें ती संतोश पावता आनी इतलें बरें जालां आनी गे म्हणून. तर म्हजें थावन आनी तुजें थावन ह्या दगधोणे वेळार बरेंपण घडिल्ल्या वेळार हांवान तूं संतोश पावता. इतलें जाल्यार व्हडना म्हजें थावन इतलें बरेंपण ह्या समाजाक जालां. हाचे वरवीं जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता प्रगट जाल्या, जेजूचो न्याय स्थापन जाला, जेजूची शांती स्थापन जाल्या म्हणलो संतोश म्हाका तुका व्हरतो सगळी आमची दूख विसरोवंक कारण जाता. आतां सवाल कित्या खातीर हांवान तूं कश्ट जाता, ह्या कित्या खातीर हांवान तूं खंती बेजार जाता. मोठ्यान सांगचें जाल्यार 3 कारणां तुमच्या मुखार दवरता. पयलें आमचो बरवसो उणें जाल्ल्या वेळार आमी मस्तो आमकां कश्ट दग्ध म्हणल्यार बरें भोगता. केदाळा म्हजो बरवसो जिवितांत उणो जाता. केदाळा म्हजो उणो जाता. केदाळा हांवें चिंतलें म्हाका मेळनातल्या वेळार हांव म्हजो बरवसो आमचो बरवसो सगळ्यांचो मस्तो उणें जाता. बोंडण्याच्या पुस्तकांत 13 वाक्य म्हणटा बागानांतली आशा काळीज पिडेस्त करता, भागलेली आशा जिविताचो रोग. केदाळा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितें आशा आसा ती जायना त्या वेळार आमी चिवळटा. कालें केल्यार कांय प्रयोजन आसा कांय जायना म्हणून. म्हाका तुका खंत आनी बेजारी जावची. केदाळा आमच्या जिवितांत कितें हांवें तुवें आशेल्लें तें मेळना. आमचो बरवसो केदाळा उणें जाता. केदाळा खंत बेजाराय सुरू जाता. दुसरें कारण जावन आसा आमकां कश्ट दग्ध आयिल्ल्या वेळार. केदाळा आमच्या जिवितांत विविध कारणां खातीर कश्ट दग्ध येतात. मोगाच्यान तुमी कोणी एकलो यशस्वी जावंक सुरू करा, सुडले सुरू करतात. ताणें कांय कोणा मंडो मारला कोणा, ताणें कांय मोस केला, तो दगलबाजी, ताजे विशीं ती अशें, तो ताज्या फाटल्यान गेला कोणा, तिच्या फाटल्यान गेला कोणा, खाले थोडाक आयिल्लें उलयतात. कित्याक मनशा स्वभाव ताजें पवित्र पुस्तक म्हणटा मनशाचें काळीज खोटें म्हणून जेरमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत. आनी कोणी एकलो मनीस बरो जाल्यार तुमी कितें बरें जाल्ल्या कुडलें तुमचे वयर नाका जाल्लें अपप्रचार आनी कितें पुरा तुमकां कश्ट दग्ध पुरो सुरू करतात. आतां पवित्र पुस्तक म्हणटा कश्ट तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तें भगस म्हूण तुमी लेखी जाय. जाकोबाचें पत्र 1 अध्याय 2 वाक्यातावन 4 वाक्य. कश्ट तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तें भगस म्हूण तुमी लेखी जाय. तुमचो भावार्थ परकिल्ल्या वरवीं तुमचे थंय तिरासण उपजाता म्हूण तुमी जाणात. तिरासणाच्या पावंडार पावल्यार तुमी जाणटी आनी शेगुणी जातल्यात आनी तुमकां कांयच उणें आसचें ना. पूण तुमचे मदें कोणायकी जाणवें ना जाल्यार तो देवा लागीं मागो. म्हाका कश्ट दग्ध जिविताचो भाग आनी केदाळा एक कश्ट दग्ध दितात.
म्हाका आनी तुका परिवर्तन करूंक शकतात. खंयच्याय एका यशस्वी मनशा कडेन जावंक पुरो ताच्या वृत्तेंत, जावंक पुरो तो बिझनसांत, जावंक पुरो ताच्या मिसांव कामांत, जावं पुरो खंयच्याय कामांनी यशस्वी जाल्ल्या मनशा कडेन विचारा. ती म्हणटात फाटले म्हणे कश्ट म्हणे पळयल्यार हांवें काडले, इतले आनी तितले न्ही. आनी हे कश्ट दग्ध खेदाळा हांव आनी तूं कश्ट मेळ्ळ्या कोडले भागवता थंयसर म्हाका तुका कंद बेजारे सुरू जाता. खेदाळा हांव तूं कश्ट दग्धाच्या वयर जिखून येता त्या वेळा यशस्वी जोडटा म्हणटा पवित्र पुस्तक. तिसरें कारण जावन आसा मोगाच्या न्हू दूख भोगिल्ल्या वेळार. विविध कारणां खातीर आमकां दूख भोगता. दूख भोगल्यार आमचे इमोशन्स, आमचे भावना, आमच्या भावनांक आमकां दूख उरल्या वेळार आमच्या जिवितांत आमकां दूख भोगता. आनी असल्या संदर्भार हांव तूं कंद बेजार आसा. म्हळ्यार मोठव्यान सांगलें, एक शॉर्ट करून सांगलें, वेळाचो अभाव आसा देखून मोठव्यान हांवें सांगलें 3 कारणां मोठव्यान दवरलीं. तर हाचे वयर जैत व्हरचें कशें, हाचे वयर जैत व्हरचें कशें. कंद बेजारां आसतलीच, पूण हांवें तुवें जैत व्हरचें कशें. पयल्यान पयलीं आमी उडास दवरया सर्वेस्परा देव ताजें ताजो तो आमकां मोग करता म्हणलें उगडापण, रिव्हिलेशन म्हाका तुका जाल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव म्हजो आनी तुजो मोग करता म्हणलें रिव्हिलेशन, या उगडापण म्हाका तुका जाल्ल्या वेळार आमी त्या कश्टांतावन आमकां भायर येवंक सुलभ जाता. ह्या कंदी बेजारांतावन आमी भायर येता. सांजवांच्या पयल्या पत्रांत 3रो अध्याय पयलें वाक्य म्हणटा, पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला, आमकां देवाचीं भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. निजाकी आमी देवाचीं भुरगीं. संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखना. थंयसर एक विशेश गूट आसा, म्हळ्यार बापान आमचेर मोग वतला आनी हो मोग म्हाका आनी तुका भरवोसो दिता. आतां चिंतया, हांवें खंयच्याय कश्ट आसतना जर तर म्हजो बापूय बारीक पॉवरफूल हांगासर आनी म्हाका भोगता, म्हजो बापूय म्हजो मोग करता आनी म्हाका कश्टान हांव सुटयता म्हळ्यार म्हाका म्हज्या जिवितांत भरवोसो उदेता. हांवें पयिल्लें कारण सांगलें, जिवितांत कंद बेजार येवंक भरवोसो उणें जावचें. आनी हांगासर खेदाळा मोग आसा म्हूण कळ्ळें. खेदाळ म्हजो बापूय देव मोग करता, थंयसर म्हाका भरवोसो उदेता आनी म्हाका खंती बेजार येता न्हू, कश्ट दुखाता न्हू, पयस जावंक म्हाका सय करता. जेरेमिया प्रवादाचें 31 अध्याय 3रें वाक्य म्हणटा, पयस जावन सर्वेस्पर ताका दिश्टी पडलो, सस्तीक मोगान हांवें तुजो मोग केला, देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजून दाखयता. विश्वासी मोग देवाचो म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा म्हणटा आसतना आमकां दूख आमचे पयस जावंक शकता. कित्याक म्हळ्यार तो आसा, ताचे खातीर आमी आसा आनी तो आमकां आमचो मोग करता म्हणलें भावन तें उगडापण जायचें. आमकां मुस्तुपुटी निराशा जावची, खंत जावची, बेजाराय जावची. खेदाळा तो नातल्या वेळार, जेजू कुर्सार मारल्या वेळार जेजूचे शिश्य निराश जाले आनी जेजू ना म्हणून आनी ते तांच्या गांवाक फाटीं वेताले. आनी खेदाळाक जेजू थंयसर दिश्टीक पडलो, तांचे थंय भरवोसो उदेले आनी थंयसर तो एम्माउसाच्या वाटेर तो ते फाटीं येतात जेरुसलेम. तस प्रमाणे मोगाचे न्हू सर्वेस्पर असो मोग, ह्या सर्वेस्पर आमचे सांगाता आसा म्हणल्या कोडले आमकां आमच्या कश्टांत न्हू खंती बेजारांतून भायर येवंक साध्य आसा. उडास दवरया आमचो देव निदाना, कितेंच निसो देव न्ही, सदांच दिसाच्या 24 वरांय आमचो निरंतर मोग करनासो देव तो. त्या देखून कीर्तन 121 वाक्य म्हणटा, ना इस्रायल सो राखणो निदाना वा झेमेना. आनीक ओ निरंतर वावर करसो देव ताज्या मोगा विशीं सांग पौल रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत म्हणटा 8वें अध्याय 37-38 वाक्य म्हणटा, जाल्यारी ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला, ताचे मरेफात आमी संपूर्ण जैत सोडता. कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैमवर्त्यो सक्च्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं, फुडलो काळ जावं, अंतळ जावं, पाताळ जावं, कोणीय जावं, कितेंय जावं, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या थंय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगांतावन आमकां वेगळी करूंक शकचें ना. थंयच जावन आसा मोगाचो न्हू जेजूची कंप्लीट पातयणी आसली. जेजू म्हणटा हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. कशें ताणें जैत वेल्लें? कित्याक म्हळ्यार तो जाणा आसलो बाप म्हजो मोग करता
संसाराच्यो शक्त्यो जावं संवसारा वयल्यो शक्त्यो जावं ह्या खंयचीय सकत म्हाका देवाच्या मोगातावन वेगळें करूंक शकना. आनी त्या खातीर थंयसर पवित्र स्नान घेत आसतना जोर्दान न्हंयत सर्वेस्पर देव थंयसर तें आकाश उक्तें जावन पवित्रत्व परवे रूपार येता आसता म्हणटा ओ म्हज्या मोगाचो पोत आनी तें जेजूक व्हरतो भरोसो येता हांव सर्वेस्परा बापाचो मोगाचो पोत. तर म्हाका कोणीय कांय करूंक शकना. आनी तितले कश्ट येयल्यार तेज्या जिवितांत तो धैर्यान चल्लो एकच एक कारण मोगाचें न्हू व्हरतें कारण ह्या संवसारांत हांवें तूं जाणाव तो देव जावन आसलो जाल्यार जेजू तो संवसारांत आसतना मनीस जाल्लो मनशां स्वभाव तेजें तें आसलो आनी मनशां स्वभाव तेजें तें आसता आसतना थंयसर धैर्य ताका आसलें एकच एक धैर्य हांव सर्वेस्परा बापाचो मोगाचो व्यक्ती म्हजे तावन ताचो मोग आसता म्हणसर म्हाका कोणेंच कितेंच करूंक शकना. ह्या सगळ्या मनशांनी सांगाता मेळोन म्हाका जिवीशी मारल्यार परत तो उरतलो कित्याक बाप म्हजो मोग करता. आनी त्या भरवश्यान ह्या देळा सोमिया जेजूक तो एक भरवोस आसलो तो मोग बाप म्हजो करता. त्या देखून तो खंयच्या सन्निवेशारी शास्त्री फारिजेवांक उलयत आसतना भियोंक ना. रायानी कोणी मुखार रावल्या वेळार तो भियोना. तूं कित्याक तर अशें करता म्हणटना ताणें जाप दिवंक ना. स्वाभावीक तरान त्या एका कैद्याक मुखार हाडल्या वेळार राया मुखार हाडल्या वेळार जाप दितात. पिलात विचारता तूं म्हजे कित्याक जाप दिनाय म्हणून कित्याक तो ताजे जाप दिल्यार हांव खेर करना म्हणलें. एकच एक भावनाचें तें कित्याक म्हळ्यार म्हाका वयलो आसा तूं राय म्हाका कांय करूंक शकनाय. ओ लोक इतलो बरो बोव मारता तो कांय करूंक शकना. हे शास्त्री फारीजीव कांय करूंक शकना. म्हजे मुखार आसचें सैन कांय करूंक शकना. जेजून जैत वेलें ह्या संवसाराचेर प्रमुख कारण जावन आसा मोगाचें न्हू ताका आसचें तें उगडापण बाप म्हजो मोग करता. सो तसो उगडापण जर तर म्हाका आनी तुका जावंक प्रारंभ जायत म्हाका आनी तुका खंयचीय कन बेजार येना. खंयतल्या कडेन फातोर मारल्यार खंयसर पाद्रा सांगलें मुर्ती नाश करतेत इगोर्जो नाश करतेत म्हजे भितर आसच्या म्हजो मोग करच्या देवाक नाश करूंक साध्य ना. आनी हो मोग सर्वेस्परा मोग आसो देवाचो मोग म्हाका जाल्लें तें उगडापण ह्या मोगा वरवीं म्हज्या दुस्मानाक हांव बोगसूंक शकता. म्हज्या दुस्मानाक हांव बोगसूंक शकता. म्हाका कश्ट जाता जाल्यार म्हाका थासो मोग आसा त्या मोगा खातीर हो हांव सोडून दिवंक तयार आसा. म्हाका अन्यानीत करतल्या हांव बरी सेवा दिवंक शकता. कित्याक तो म्हजो मोग करता तें उगडापण म्हजें तें आसा. तो म्हाका खंयच्या काळार सोडचो ना. खंयचे कनबेजारे म्हाका आडकाळ हाडचे ना म्हणलो तसो एक भरवोसो सर्वेस्पर देव बाप जेजू क्रिस्तांनी पळयतात म्हजो मोग करता म्हणलें तें चिंताप तें उगडापण म्हज्या खंती दुखी वयर जैत मारूंक पयलें मेट मोगाचें ना. उपरांतलीं मेटां आमी परवांच्या मागण्या जमत वेळ नियाळ करया. वेळ आसा बोव आसा. आमी आराधना करता या कित्याक म्हळ्यार आमकां गरज आसा मोगाचें न्हू. चड मागणें सर्वेस्पराचें आशिर्वाद आत्म्याच्या सक्तेन आमी भरचें. त्या देखून मुखल्या मागण्या जमतर कशें आमी सयत वरयत पयलीं उडास दवरा मोगाच्या विशयान आमी नियाळ केलो. आनी मुखले दीस आमकां सर्व आमच्या खंती बेजारा वयर सयत उरचे तसले दीस हो वर्स जावं दी म्हणून आशेता. आमीन. सर्गींच्या बापा सोम्यान जेजू क्रिस्तानी पवित्रात्म्या त्रिएक देवा आमचे समोर तुजें हजरपण आसा कर. आमी समेस्तांक तुज्या काकुळतीन आनी दयेन भर. आमकां तुजेर पातयेणी दवरचें देणें दी. तुजो मोग जाणा जावन तुज्या मोगाक आमी तुजो मोग पाटींग करूंक कुरपा दी. ह्या वेळार आमी आमकांच संपूर्ण तरान तुजे हातीं समर्पण करना. तुजी दैवीक सकत आमचेर वत म्हण मागता हांव बापा. कशें तुवें इज्रायल परजेक चलयलें मैजे लागीं उलयलोय अब्रामाक वाट दाखयली. तुज्या उतराचेर पातयेवन ताणें ताचें हर एक मेट काडलें आनी तो
पातयेणीचो व्यक्ती जावन मारपाट जालो. तिस पातयेणी सोम्या आमचे थंय आतां आसा कर. आमी हर एक मॅट काडटा आसतना तुज्या आत्म्याच्या ताळ्याक कान दिवंक आमकां कुरपा दी. संपूर्ण तरेन आमकांच आमी समर्पण करता. हांव आमचें कुटुंब समर्पण करता सोम्या. आमचें परिसर समर्पण करता हांव सोम्या. आमच्या मोगाच्या व्यक्तींक, आमचेर बेजाराय आसच्या व्यक्तीक, आमकां भोगसूंक असाध्य जाल्ल्या व्यक्तींक समर्पण करता हांव सोम्या. आमचे थंय आसचें रक्त मांसाचे हर एक पातकाक कारण जावच्यो सवयो, राग, मोसर, हगे, द्वेश संपूर्ण सरेंडर करता सोम्या. आमच्या पुर्वजांतावन, आमचे तावन, आमच्या आवय बापाय तावन, ह्या हेरा कोणाय तावन आमचे वयर आसचें खंयच्याय तराचो शिरप ह्या पाप आमच्या वयर आसा तर सोम्या थंय समर्पण करता हांव सोम्या. दोन नितळ कर तुज्या पवित्र रक्तान. सोम्या आमचे थंय आसचें आविदेयपण, आमचे थंय आसचें तुज्या उतराक काल्तिमान घालून सोलोवंक आसच्यो मनशा सैमाच्यो अडकळी. ताळण्या वयर जैत व्हरूंक असाध्य जाल्ले म्हजे मनशा सैम बरें आनी वायट समजून काण घेवन मेटां काडूंक असाध्य जावचें म्हजें चिंताप. म्हजें थंय आसचें अज्ञान, आमचे थंय आसचें आत्मीक सुखीदाड समर्पण करता सोम्या. आपड सोम्या हर एक एरिया. फातराचें काळीज, दारूण जाल्लें काळीज, मोगा मैपासाक इडेनातलेलें काळीज, पथकांच्या कथांनी बुडलेलें काळीज, निराशी जाल्लें काळीज, आंतरीक गयांनी बुडलेलें काळीज, तुज्या उतराक जागो दिनातलें म्हजें काळीज, तुज्या उतराचेर पातयेणी दवरूंक असाध्य जाल्लें म्हजें चिंताप. आनी ह्या काळजांत तुजें बेडार करूंक, तुका जागो दिवंक, तुज्या उतराक जागो दिवंक, तुज्या त्रियेक देवाच्या होली प्रेझेन्साक जागो दिवंक असाध्य जाल्लें इन्कार करचें हें काळीज सोम्या आतां आपड. हरी एकल्याचें काळीज आतां आपड सोम्या. आपड हरी एकल्याचें काळीज आनी थंयसर मारपाड हाड सोम्या. तुवें सांगलाय तुमी जावन आसात जिवंत तेंपलां म्हजी. सोम्या आमी हर एकले जावन आसा तुजें तेंपल सोम्या. तरी पूण आमी तुजें हजरपण आमचे थंय बगूंक, तुजो तो दैवीक अनभोग आमचे थंय बगूंक, तुजो तो पवित्र संबंध, आत्मीक संबंध जाणा जावन अनभोगसूंक सोम्या आमकां असाध्य जाला सोम्या. सोम्या आतां आमकां आपड आनी तुज्या पवित्र रक्तान परिशुद्ध कर आनी नितळ कर आनी तुजी दैवीक सकत आमकां दिवन आशीर्वाद से. हालेलुया 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 आपड सोम्या हाला बा शरे रे 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 हीला बाबा हीला रा दा दा रा 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 हालेलुया मशा करा बारा 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 बा हालेलुया 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 हरा रा 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 हा बारा बारा बा शा बारा बारा बा. Hallelujah, 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 hallelujah. Touch Lord Jesus, bless Lord Jesus, hallelujah, 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 समर्पण देऊन सोम्या आमी गीत गावया. hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Touch Lord Jesus, hallelujah, hallelujah.
ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬದಲಾಗಿ ನಾನಿಡಲಿ, ಈ ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಬರಿದಾದ ಮನವನ್ನೇ ನಾನಿಡುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬದಲಾಗಿ ನಾನಿಡಲಿ, ಈ ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಬರಿದಾದ ಮನವನ್ನೇ ನಾನಿಡುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಿಜ ಸರಿ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಿಜ ಆಸರೆ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. मोगळा सोम्या हरी एकल्याक आतां पड सोम्या हरी एका पिडेस्ताक आस्पत्रांनी चिकित्सा घेवच्याक आमचे मदें आसच्या हरी एका पिडेस्तांक तशेंच गूण जायनातल्या पिडेन कश्टोवच्यांक हरी एकल्याक वैजांचो वैज जावन आसच्या सोम्या जेजू तुज्या दैवीक काकुळतीन हरी एकल्याक आपड सोम्या. संवसारार विस्तारून येवच्या मारेकार कोरोना पिडेतावन हरी एकल्यांक रक्षण दी सोम्या. मुखल्या दिसांनी जावच्या एलिसांवांत सोम्या बऱ्या मुखेल्यांक विंचून येवन तुज्या परजेक रक्षण दिवचें, तांची हक्कां खातीर झुजच्या व्यक्तींक मुखेल्यांक राजकीय फुडाऱ्यांक विंचून येवंक तुजो आदार लाभय सोम्या. मोगळा सोम्या तुजो पाटलाव करता आसतना कश्ट दग्ध वळवळे बगच्या हरी एकल्याक तुजें पवित्र रक्ताचें रक्षण दिवन राख आनी सांबाळ सोम्या. तुजेर तुज्या समर्थीचेर तुजे पाटलाव करच्या लोकांक कश्टांच्या मनोभावाच्या व्यक्तींची काळजां मना तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन आपड परिवर्तन कर सोम्या. सोम्या जेजू आपड सोम्या. आमची दियेसेस आत्म्याच्या सक्तेन भरलेली पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकपणान भरलेले बावडती लोक जावन हरी एकल्याक बावडती लोकांक अभिषेक कर सोम्या. याजकांक आत्म्याची सकत देणी फळां दिवन आशिर्वाद सी सोम्या. गवळी बापांक मुखेलपण घेवंक आत्म्याची जाणवाय लाभय सोम्या. सोम्या जेजू
मुखार जाऊनचे हर एक आत्मिक कार्यक्रमा ब्लेस कर सोम्या आणि तुझ्या आत्म्याच्या सक्तेन भर सोम्या कामानातलेल्यांक कामां सैरिकेच्या सोदनेर असलेल्यांक बरी सैरीक दिवन तांकां फुडारला पळय सोम्या आमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांक जाणवायेन बर सोम्या तुजो पाटलाव करूंक फातयेणेसो आनी बावडतासो देणें दिवन आशिर्वाद दी सोम्या आमकां वडिलांक तुज्या मार्गदर्शना खाल जिवंक करपाला पळय सोम्या हरी एकल्याक समर्पण करता ल्हानांत हांव प्रायस्तावरेंक हरी एका प्रायस्तांक कुटुंबादारांत हांव मोग मायपास मेळासो कर सोम्या बरी सेवा मेळाशी कृपा लाभय हरी एकल्यांक समर्पण करन तुझ्या आत्म्याच्या सक्तेन आता हरी एकल्याक आपड म्हण मागता हालेलुया हालेलुया मशखरा बारे बारे बारा रे डी 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 हालेलुया 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 रा 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 धीरा रा 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 शरा रा 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 हालेलुया हालेलुया ब्लेशरा 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 होली आत्मा टचरा बारा बारा बा होली देव होली अपा 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 अपने आलिशो 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 आरा रा 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 शरा रा 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 हालेलुया 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 टचरा बारा बारा बा हीला बाबा हीला रा हीला रा हीला रा हीला रा होली आत्मा अभिषेक बारा होली वरतारा अभिषेक बारा अभिषेक बारा अभिषेक बारा मಗಳ सोम्या तुझी दैविक कोळत सभारांचेर वतून तांचे जीवन परिवर्तन करता म्हणल्यार तुझ्या आशीर्वादा खातीर अर्गां दिता बापा आला बा शरा रे 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 एकल्याच्या जिवितांत दुष्ट शक्तींच्या पासा निमतीन ताका फुडें येवंक बे आनीक सफलता मेळोवंक अडकळ आसच्या व्यक्तीक आशीर्वाद दिता म्हणल्यार वागदाना खातीर अर्गा बापा लबा 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 शाबा लबा हीला बाबा हीला रा हीला रा हीला रा हीला रा हीला रा हीला बाबा बाबा शरा रा 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 आला ला 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 आला ला 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 शेरे रे रा 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 आला ला 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 हातां पायांनी वळ आसच्या व्यक्तीक आपड गुण करता देखून अर्गां दिता बापा ला रे शिरे रे रे रा शी बरा 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 बा शा बरा बा हा बरे बरा 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 बा हीला बाबा हीला रा हीला रा हीला रा 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 शरा रा 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 हीला बाबा हीला बाबा हीलरा 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 सबारतೈ भवडतचे देणे वाडैता देखून अर्गां दिता बाबा शाबरा बाराबा हीला बाबा शररररर हीलला दलाला थोड्यांक मागण्याचे स्पिरिटान बळवंत करता देखून अर्गां दिता बाबा आलाला आललिली डी 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 आरारारा आरारारा आललिललललला आलाला हालेलुया हालेलुया हालालाला 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 सबारांक वेदराक ऍडजस्ट जावची भलायकी दिवन आशीर्वाद सुंच्या पासून अर्गां दिता बाबा आमेन आमेन हालेलुया आरारारा आरारारा आलेलिलिलिलिलिला शरारारा 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 शबाराबा राबाराबा राबाराबा शिरिरिरिरारा हालेलुया 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 जीसस अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका अर्गां तुका अर्गां तुका अर्गां तुका अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका सोमिया महिमा तुका सोमिया थैंक यू जीसस महिमा तुका सोमिया थैंक यू जीसस महिमा तुका महिमा तुका महिमा तुका महिमा तुका महिमा तुका सोमिया मोगाचेनो आमी सोमियाचे बेस हांव जोडूंक घेता प्रत्येक जावन आमकां कितें मागूंक आसा कोणा खातीर मागूंक आसा सगळें ते सामा परत हेवटी सोमियाच्या पांयांतळ आमी हाडया हे वरास आमच्या मंगळूर दियेसीजेंत 2023 कुटुंबाचे वरास कुटुंबा खातीर पासारला प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबाक सोमियाच्या पांयांतळ हाडया
आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक आसांद्या गांवांत परगांवांत आसलीं भुरगीं बाळां युवा जाणां मालगडी प्रायवंतां पिडेस्त भावी हर एकल्यागे सुमयेच्या पांयां मेळया आमच्या कुटुंबा खातीर विशेश तरेन ह्या घडये मागया सुमयान आपोडच्या खातीर सक्ती सुमयेच्या सक्तीन भरच्याक हर एका कुटुंबांत सुमयाचो मोग अनुभव करच्या खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबा मात्र न्ही आमच्या देशांतल्या हर एका कुटुंबाक ह्या समाजांतल्या हर एका कुटुंबाक सुमयेच्या पांयां आमी हाडया मग जेन्ना सक्कड कुटुंबा खातीर मागया आनी खंयच्या कुटुंबांत कितें उणें पडलां दादल्या स्त्रिये मदीं खंयसर संबंध बरो ना तांचें रिलेशनशीप बरें ना त्या दादल्या स्त्रिये खातीर आमी मागया मग जेन्ना खंयच्या कुटुंबांत आवय बापाय भुरग्या बाळां मदलो संबंध बरो ना तसल्या कुटुंबा खातीर विशेश तरेन आमी मागया मग जेन्ना सुमयेची सकत करपा त्या कुटुंबांनी वाळोवन दी कितें उणें पडलां थंयसर भरती जावन दी काना शहराच्या त्या माटवान सुमयान वायन उणें पडलो भरती करून दिलो त्या देखून आज आमच्या कुटुंबांनी आमी मागच्या त्या कुटुंबांनी कितें उणें पडलां सुमी भरती करून दिवच्या खातीर ह्या घडये सक्कड कुटुंबां सुमयाच्या पांयां आमी हाडया मग जेन्ना समर्पण करया आमी मागया मग जेन्ना विशेष तरान हर एका कुटुंबा खातीर ह्या सगळ्या वर्सां आमी कुटुंबा खातीर मागया कुटुंबाची परिस्थिती बरी ना कुटुंबांनी भावार्थ मागणें उणें जालां अस्कद जालां मग जेन्ना भावार्थ गरजलो मागणें आमच्या कुटुंबांत सडलें जाल्यार आपापिशें उरलें देवसार वायट उणेंपण कितें आसा तें सगळें पयस वता हें खंडीत त्या देखून हर एका कुटुंबांनी देवाक पयलो स्थान दिवंक सुमयाक कुटुंबाचो मस्तक जावन घेवंक मोगाचें आनी त्या मारीपात पवित्र पुस्तकाक कुटुंबांत एक व्हरतो स्थान मान दिवंक आनी त्या मारीपात आमची कुटुंबां ह्या देवाच्या उतराच्या सक्तेर सुमयाच्या त्या सक्तेचेर बांदून हाडूंक हर एका कुटुंबाक उजवाड सुमी दिवं दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया मोगाचें हर एका कुटुंबा खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबांतल्या सक्कड सांद्या खातीर आमी मागया मोगाचें कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां कोणाक आमी बसयलां तांचे खातीर प्रत्येक जण आयचे दीस एका भयणीन तेजी भलायकी मस्त बिगडल्या मानसीक वत्तडाक ही भयण वळख जाल्या ताचे खातीर मागोवंक विशेष तरान सांगलें आसा ह्या भयणी खातीर ह्या घडये आमी मागया मतीक समाधान संतोष तृप्ती सुमी दिवं दी ताका दसूचपण दिवं दी ताच्या मतीचें वत्तड सुमी उणें करून दी ताच्या मती उजवाड शांती समाधान दिवचे खातीर आमी मागया अस्वस्थ आसले आमचे भाव भयणी सबाज जाणां मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया तुमचे खातीर तुमचे कडेन मस्त जाणें सांगलां जावंक बरो हर एकल्यास आमी उडासा घडया तांची त्या सवा सुमयाच्या पांयां आमी तांकां हाडया मोगाचें तांचे खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन मुखल्या ह्या वर्सा आमच्या राज्यान चुनावान जावंक बऱ्या मुखेली आमकां मेळच्या खातीर आमच्या राज्या खातीर आमी मागया बऱ्या मुखेल्यांक सीट मेळच्या खातीर बऱ्या मुखेली उद्देग मेळच्या खातीर आमी विशेष तरान मागया सुमयाची सकत काम करून दी वळोवन दी मोगाचें हर एकल्याची काल जमाना उगडून दी बऱ्या मनशांक वोट घालूं बऱ्या मुखेली आमच्या देशाचें संविधान उखोवन धरता तसलें सरकार तसलें मनीस उद्देग मेळच्या खातीर आमी मागया मोगाचें भाव समाजान भाव बांदवपण रचतल्या खातीर भाव भयणी म्हण वळखतले तसलो मनभाव रचतल्या खातीर अहिंसा पयस करून शांती समाधाना खातीर वावुरतले बरे मुखेली आमकां लाभचे खातीर आमी मागया मोगाचें आमच्या समाजा खातीर आमी विशेष तरान मागया आमच्या राज्या खातीर आमी मागया सुमयाचें बेसांव सगळ्यांनी वाळचे खातीर आमी मागया मोगाचें आनी आतां आमी मागोवंक सांगलां तांकां हर एकल्याचेर आमचे देशी आमच्या गोवळी बापांचे आमच्या याजकांचे धार्मीक भाव भयणी हर एकल्याचेर आनी ह्या आराधनांत सगळ्या संवसाराच्या विविध कोनशातावन जावंक बरो युट्यूबा मारिपात जावंक बरो डिवायन व टी व्ही मुखान जावंक बरो हांगासर तुमी आयलेल्या सबाज जाणां हर एकल्याक सुमयेची बेसांव लाभचे खातीर सुमयेचे आशिर्वाद ह्या संवसाराच्या कोनशांनी हर एकल्याच्या व्यक्तीच्या जिवितान वालच्या खातीर आमी मागया मोगाचें आनी हें सुमयेचें बेसांव जोडूंक तयार जावन गवया गीत ह्या देवाड्या साक्रामेंतांक Yityavuda sakramentam sustanaman koruya purvilatya rupa botla navyoriti adarya sulvon vicha askatvishyam भावार्थाचे बोल दिव्या ससे बापा तसेच पुता आसाने स्तुती जाव पदवी महिमा सस्ता एका स्थळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरितान
समस्त मी नावार्था आमेन. प्रार्थुया ये देवाविची सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून बोल सदां समचे दे आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. प्रत्येक जावन आमच्या हरी एका कुटुंबाच्या हरी एका सांदेचे तुझ्या आशिर्वाद आबोत गांवांत परगांवांत वावरतल्या हरी एक आमच्या भावनांक सदांच तूं राख आनी सांबाळ. प्रत्येक जावन आज तुजेर पातयेवन तुजो मोग अनुभव करून तुजें बरेपण आशेवन आयिल्ल्या या सक्कड भाव भयणीचेर तांणी हांगासर केल्ल्या त्या त्याग साक्रिफिसा खातीर तुज्या बेसांवांनी बोळ भलायकी मोतीक समाधान संतोष दी. या मुखल्या सगळ्या हप्त्यान तांच्या बगलेक रावून सक्कड वायटा विघ्ना अवघडांनी तांची जतन कर आनी सदांच तांकां सांबाळून भोवन जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन.